नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामोणकर. गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. नावेले जंक्शनाचेर चारचाकी आनी दुचाकी मदीं जालो अपघात. दुचाकी चलोवपी बायलेक गंभीर दुखापत, उपचारा खातीर जीएमसीत केले भरती. मंगळसूत्र फारोवपाच्या प्रकरणात अटक केल्लो तरणाटो जावन आसा कुख्यात गुंड. पुलिसांत तपास उक्ताडार. कामधेनू येवजण करात रद्द दिवचलच्या दूध उत्पादकांची सरकारा कडेन मागणी. कालवी हळदोण्या रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन सापडली अनोळखी मनशाची कूड. पुलिशेन केलो पंचनामो. रेवेचो डोंगर सपाट केल्ले सुवातेचेर परतून हाडून ओतली रेंव. वारका पंचायतीचो फुडाकार. आणि मडगांवच्या मठ ग्रामस्थ हिंदू मसणभुयेंत लांकडा बदला वापरतले बायोमास ब्रिकेट्स. प्रदूषण नियंत्रणांत हाडपा खातीर उबारले पावल. आणि आतां खबरो विस्तारांत. नावेले जंक्शनाचेर चारचाकी आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. नावेली जंक्शन सद्या येरादारी खातीर धोकादायक जाला. दिसान दीस ह्या रस्त्याचेर अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून ह्या जंक्शनांचेर आशिल्लीं सिग्नलां बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन केल्ली आसा. आता हो 5 ॲक्सिडेंट आहे का. ॲक्सिडेंट डेली जायत आहे. आता जोरी तरी सिग्नल लायट आहे 2 दिसां कोण आहे. हांव खरें हांव आख्खे सिग्नल लायट म्हणून उडयतलो. आख्खे सिग्नल लायट म्हणून मागीर कोणाक कितें कोत्ते कोण गोवोरमेंटाक कितें कोत्ता हांव मागीर चोयतलो गोवोरमेंटाक. हें कितें आमगे सगळे लोक मरत आहे डे. आतां ही सिरियस केस सारको एमर्जन्सी केस ही आतां स्ट्रेट वयता झुपका वता ना सिग्नल ना बाबा रोड बंद आहा म्हण ना. हें कितें काय मग एक रोड बंद म्हणून रोड काडले जालें ना तो बंद करपा हिंगा एक डायरेक्शन रोड इन प्रोग्रेस म्हणून. आता रोडूय नाका जोरी तरी हांव आतां लेडीज कापराला फोन मारला हांवें पीडब्ल्यू मिनिस्टराक. त्याचे हांवें डीएसपी फोन मारला. जोरी तरी 2 समज जायना ही लायट बायट आख्खे हाम म्हणून उडयतली आमी. कित्याक युजलेस न्हू हें आमगे लोक मरत आहाय. आनी सेकंड हे सगळे भायर पडले थंय. आतां एक आडोन एक बायल पडली. येता खातीर ट्रान मान येताली ती आडोन तिका एक बायल पडली. आनी सगळे डेलिगेट गेले कितले मोडो आहाय. आनी आमगे सरपंच आयले सरपंच आनी चोयता बाबा ते आपणाक बोंड गेल्ला काय कोण कितें करतलो कात करता कोण मोता बोंद दी तेका प्रॉब्लेम ना. तांकां आहले कोदेल मेळ्ळ्या पुरो. देखो फायनल सांगता डॉक्टर प्रमोद सांगता देखून प्लीज टेक सिरियस मॅटर इन दिस इश्यू. डेली 1-2 ॲक्सिडेंट का. आतां हे कितू करोडा लायट गायले एक लायट चल्ला. सो आमी मागता पीडब्ल्यू मिनिस्टराक एज वेल एज सीएमा कडेन प्लीज टेक ॲक्शन एगेन्स्ट दीस पीपल म्हूण. नाजाल्यार आमी हे 2 दिसां हाम म्हूण उडयतले. मुळगांवां एका बायलेचें मंगळसूत्र फारायिल्ल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अटक केल्लो मडगांव वाठारांतलो दुबावीत आरोपी हिस्ट्री शीटर आशिल्ल्याचे तपासांत फुडें आयला. 8 दिसां पयलीं मुळगांवची कमल शिरगांवकर ही बायल फुलां काडटना मोटरसायकली वयल्यान आयिल्ल्या दोगांतल्या एका तरणाट्यान तिच्या गळ्यांतले सुमार 2 लाख रुपयांचें मंगळसूत्र ओडून फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. अन्सार नारंगी अशें अटक केल्ल्या दुबावीत तरणाट्याचें नांव आसा आनी पुलीस फुडलो तपास करतात. दिवचल पुलिसेन आनीक एक धडक कारवाय करतना एके बायलेचें मंगळसूत्र फारोवपी दुबावीत तरणाट्याक अटक केल्या. दुबावीत तरणाटो राय मडगांव वाठारांतलो आनी ताचें नांव अन्सार नारंगी आसा अशें कळटा. 8 दिसां पयलीं म्हळ्यार 14 ऑगस्ट ह्या दिसा मुळगांवची कमल शिरगांवकर ही बायल फुलां काडटाली. तेच वेळार मोटरसायकली वयल्यान आयिल्ल्या दोगा तरणाट्यां पैकी अन्सार हाणें तिच्या गळ्यांतले सुमार 2 लाखाचे भांगराचे मंगळसूत्र खेचून पळ काडिल्लो. हे विशीं कमल शिरगांवकर हिणें तेच दिसा दिवचल पुलिशेन कागाळ केल्ली. दिवचल पुलिशेन कागाळ नोंद करून
ते दिकेन तपास सुरू केल्लो. कमल शिरगांवकर हिणें केल्लें वर्णन आनी CCTV फुटेजीच्या आदाराचेर पुलिसेन तपासाक दिका दिल्ली. निमाणें दुबावीत तरणाट्याक धरपाक पुलिसेक येस आयले. मंगळसूत्र फारायल्याच्या आरोपा वयल्यान ज्या तरणाट्याक पुलिसांनी धरला तो तरणाटो हिस्ट्री सीटर आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. वेगवेगळ्या पुलीस ठाण्यांचेर ताचे 8 गुन्यांव नोंद आसात. हाचे पयलीं फाटल्या 22 दिसां पयलीं दिवचल पुलिसेन आनीक एक कारवाय करतना मुळगांवचेच एके बायलेचें मंगळसूत्र फारायल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान एका दुबावीत तरणाट्याक अटक केल्या. 22 दिसां भितर पुलिसांनी 2 तरणाट्यांक दुबावीत तरणाट्यांक धरिल्ले खातीर दिवचल पुलिसेचें कौतुक जाता. गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत. सरकारान कामधेनू येवजण बंद करची आणि ताचे बदला दूध उत्पादकांक दुधाचेर 100% आधारभूत किंमत दिवची अशी मागणी गोंय दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेन केला. संघटनेची एक म्हत्वाची बसका बुधवारा दिवचले जाली. गायी घेवपाक 4% व्याजान रीण दिवचे आणि हेर कांय मागण्यो ह्या बसकेत फुडें आयल्यो. ह्या मागण्यां कडेन आडनदर जाली जाल्यार आंदोलन करचे बगर पर्याय नासतलो अशें संघटनेन स्पश्ट केलां. 4% व्याजान तुम्ही कर्ज दिवचे. गायी घेवपाक 4% व्याजान तुम्ही कर्ज दिवचे आणि कर्ज दिवचे 4% व्याजान तुम्ही आमकां कर्ज दिवचे. तिसरो प्रश्न आमचो असो आसा की जो सपोर्ट प्रायस तुम्ही दितले तो म्हयन्याच्या म्हयन्या शेतकऱ्याच्या अकाउंटाक येवपाक जाय. दितलो डिक्लेअर केलो आणि तो 6 म्हयने पावत ना अशें जावपाक जायना. तिसरी गोष्ट, चौथो प्रश्न आमी कितें घेतलेलो आसा की आमची जी इन्शुरन्स पॉलिसी, तुमची जी गव्हर्मेंटाची इन्शुरन्स पॉलिसी जी आसा, गायीचो इन्शुरन्स भरपाची जी पॉलिसी आसा ती पॉलिसी चुकीची आसा. इन्शुरन्स फार्मर आपूण स्वता आपल्या गायीचो इन्शुरन्स स्वता फार्मर आपण भरतलो. कित्याक आपण भरतलो की फार्मराक काळजी लागली की हे बाबा गाय आपली आसा, तिका आपूण बरे भाशेन सांबाळपाक जाय, ती मरपाक जायना ही काळजी घेतलो. अशी तुम्ही फार्मराचेरूय थोडीशी जबाबदारी दिवपाक जाय. अशी मेजर आमी आयज डिसिजनां घेतलेलीं आसा. हांव आयज आमची अखिल गोवा दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीन हांगा जाहीर मिटींग जाली. त्या मिटिंगांत आमी 4 विशय पारीत केल्ले आसा. एक मुख्य विशय जो आसा तो सरकारान ही कामधेनू योजना जी आसा, ऑनलायन कामधेनू योजना जी आसा ही टोटली बंद करची. कित्याक बंद करची तर ती सामान्यांतल्या सामान्य शेतकऱ्या पर्यंत पावना अशें आमकां बारीक शेतकऱ्याचे कंप्लेंट केल्ली आसा. ताका लागून आमी आयज दूध उत्पादन तांचो आमचे दूधकार आसात ताका लागून तेंचो आमी मेळावो घेतलेलो आसा की ही कामधेनू टोटली बंद करची. ज्यो कसल्यो स्किमी आसा ज्यो आमकां उपयोग ना अश्यो स्किमी अश्यो कागदाचेर खूब आसा, त्यो स्किमी शेतकऱ्याच्या बारीकांतल्या बारीक शेतकऱ्याक पर्यंत पावना. ताका लागून त्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो बंद करचे. त्याच्या बदलेक आमचे शेतकऱ्याचें म्हणणें अशें आसा, सगळ्या शेतकऱ्याचें म्हणणें, आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्याचें म्हणणें अशें आसा की त्याच्या बदलेक तुमी आमकां सगळ्यात पयलीं 100% सपोर्ट प्रायस दिवचो. आमच्या दूधकारा भावांक 100% सपोर्ट प्रायस म्हणजे कसो? एक म्हणजे जर एका दूधकाराक जर लिटरा फाटल्यान 30 रुपया मेळ्ळे जाल्यार गव्हर्मेंटान ताका 30 रुपया आदार दिवचो. अशें करून टोटल 60 रुपया. अशें जर केलें जाल्यार गोंयचो शेतकरी हो सुखी जातलो आनी सरकाराचेर बोजा पडचो ना की बाबा आमकां गव्हर्मेंट सर्वंट सर्विसी दियात किंवा आमकां आनीक कसल्यो सर्विसी दियात अशें टेन्शन सरकाराचेर येवचें ना की प्रत्येक जण सामान्यांतलो सामान्य शेतकरी दुधाच्या धंद्यान येतलो. मंगळारा सकाळी कालवी रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन रेल्वे ट्रॅका लागीं एका अनोळखी मनशाची कूड सापडली. दिवचल पुलिशेन घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो. पोस्टमॉर्टमा खातीर डेड बॉडी GMCत धाडल्या. हो अपघात का आत्महत्या तें कळपाक शक्य ना. मात रेल्वेंतल्यान पडून ताका मरण आयलें आसूं येता असो प्राथमीक अदमास आसा. दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. कालवी रेल्वे क्रॉसिंगा कडल्यान सुमार 300 मीटर अंतराचेर रेल्वे ट्रॅकाक कुशीक झाडीत एका मनशाची, अनवळखी मनशाची कुशिल्ली डेड बॉडी मेळ्ळ्या. दिवचल पुलिसेक हे घडणुकेची खबर मेळटकीच आयज सकाळी दिवचल पुलिसेन
घडणूक थळार वचून घडणुकेचो पंचनामो केलो. कुशिल्ली डेड बॉडी ताब्यात घेऊन ती पोस्ट मॉर्टम करपा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयात धाडल्या. हो घातपात की आत्महत्या ते विशीं अजून कांयच कळूंक ना. पूण रेल्वेंतल्यान पडून ताका मरण आयला आसूं येता असो अदमास आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. वार्का दर्यावेळेर आशिल्ले रेवेचे दोंगर बेकायदेशीरपणान नश्ट केले देखून संबंदीत खात्या कडेन चर्चा करून 24 वरां भितून वार्का पंचायतीन रेंव घालपाच्या कामाक सुरवात केली अशें सेल्सिना फर्नांडिसान सांगलें. जाल्यार आमदार वेन्झी वेगसान वार्का पंचायतीची तोखणाय केली आनी हो प्रश्न विधानसभेत उपरासतलो त्यावेळार TCP, CRZ, रेव्हेन्यू खात्या कडेन चर्चा करून प्रश्नाचो सुटावो करतलो अशें आश्वासन दिलें अशें वेन्झीन सांगलें. सो आज म्हाका दिसता दिस इज इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा खंयची पंचायतीन इतली फास्ट एक्शन घेयल ना. आय थिंक वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल हॅव दॅट डायनेमीक अप्रोच की इन 24 hours वार्का पंचायत along with the sarpanch and all the panches, they took a decision, they spoke to our office and finally the restoration has started. म्हाका दिसता गोंयभर आज भरपूर सँड ड्यून्स कातरिता, लँड फिलिंग जायता, कितू पंचायतीन आज एक्शन घेयला. So this is setting an example. We are setting an example in Goa. We have started restoration. We have informed all the authorities. But the message is clear. आमक जोरी तरी जाय की रिस्टोर करपाक आनी आमगे पंचायतींच्यान जर तर करूंक जाता आख्या गोंयभर पंचायतींच्यानी करूंक जाता, आख्या गोंयभर MLA आनी मिनिस्टरान करूंक जाता, जाल्यार गोंय जोरी तरी असली जावपाचें ना. सो म्हाका दिसता दिस इज वी आर सेटिंग एन एक्झाम्पल एंड दिस इज अ मेसेज टू ऑल ओवर गोवा, टू ऑल द पंचायत्स. यू ऑल्सो नीड टू कम आउट एंड दीस होय पयशांक गरज पडटा रिस्टोर करपाक. समवे आर दी अदर द मनी वील बी अरेंज एंड समवे आर दी अदर दॅट कॉस्ट वील बी पेड. बट फॉर द गव्हर्मेंट द मेसेज इज एंड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आमी हें हांव पर्टिक्युलरली उलयलो आहा द रिस्टोरेशन इज कन्सर्न एंड वी हॅव रिक्वेस्टेड, आय हॅड रिक्वेस्टेड ड्युरींग माय LAQ रेव्हेन्यू मिनिस्टराक LAQ गायिल्ली आनी तेणें बॉल पास केल्लो टू TCP मिनिस्टर. सो TCP, रेव्हेन्यू आनी CRZ सगळे बराबर तिगाय जॉयंट मिटींग करपाचें हांव उलयल्लें. ऑल दीस जॉयंट मिटींग हॅज टू कम अप एंड टू फायंड आउट हाव वी आर गोइंग टू फिक्स अ कॉन्ट्रॅक्ट. 24 hours भितर रिस्टोरेशन जावपा जाय आनी रिस्टोरेशन जावपा जाय जाल्यार समबडी हॅज टू पे आनी ताका लागून टेंडर आउट जावपाचो. हे प्रोसेस फिक्स करपाची गरज आहा विच इज द लूप होल. Today here the panchayat is pro, our office has come and we have started this. But the loophole which is there in this has to be resolved and a call to all the three ministers who have to make sure that this has to be resolved. 2 दीस फुडें म्हाका मुगे व्हडा मनशान म्हाका सांगिल्लें हे स्टेशन चलता सँड ड्यून्स पण कातरले म्हण. सो तांकां हांवें सांगिल्लें लायक वील डू द इन्स्पेक्शन आनी काल आमी इन्स्पेक्शन केलें तर सगळी मात कातून उडयली ती आनी नाच माती आनी कोण केलो तोय मेळना. मागीर आमी एका पुलिसां आपयन सगळें इन्क्वायरी रिपोर्ट करून केला आनी आज मागीर आमगे MLA भावयला आनी तेणें एश्युरन्स दिला आमकां लायक वील डू द रेस्टोरेशन आनी आज आमकां तेणें हें रेस्टोरेशन स्टार्ट करपाक आमकां आदार दिला. स्मशान भुमीत अंत्यसंस्कारा खातीर लाकूड वापरपाच्या बदला बायोमास ब्रिकेडाच्या वापराक मठ ग्रामस्थ हिंदू सभे वतीन मान्यताय दिला. पंजाब रिन्युएबल एनर्जीचे सिस्टम प्रायवेट लिमिटेडान हो बायोमास ब्रिकेडाचो आविष्कार केल्लो आसा. मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेन फुडाकार घेवन पर्यावरणाची काळजी घेवपा खातीर हे पयले पावल उबारलां. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान ह्या उपक्रमाची तोखणाय केल्या. ग्रामस्थ हिंदू सभेन एक नवें इंट्रोड्यूस केला बायोमास ब्रिकेट्स इन प्लेस ऑफ लाकूड. गणित जर पळोवंक गेलें जाल्यार मडगांवची 250 झाडां म्हयन्याक साल्वार जातली. 70 जर मरणां स्मशान भुमी करता जाल्यार म्हयन्याक तशें पळोवंक गेलें जाल्यार 3,36,000 किलो लाकूड साल्वार जाता. आता पंजाब रिन्युएबल एनर्जी सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड यांनी सालिगांव प्लांट घाल्ले आहा आनी ते बायोमास ब्रिकेट्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर वूड आनी इंट्रोड्यूस केल्ले. म्हाका ग्रामस्थ हिंदू सभेक परबी दिवंक जाय कित्याक तांणी पयलें पावल मारिल्लें युनीक नीड्स टू बी फॉलोड ऑल ओवर गोवा. गोंयची झाडां साल्वार करूंकूच जाय
आनी झाडां ना जाल्यार क्लायमेट चेंजाचें आज जें कितें जाता तें सगळें जगान आमकां दिश्टी पडटा. तर जाता तितलीं झाडां सांबाळ जावंक जाय आनी ताचे खातीर हो उपक्रम म्हाका दिसता सगळ्यांनी आदार करपाक आनी सपोर्ट करपाची गरज आसा. हे स्मशानाक अदमास 110 वर्सां जावन गेली आनी एवरेज हांगा 70 ते 80 बॉडी म्हयन्याक जातात. ताजें जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार आमचे प्रमाणे एक ह्याच स्मशानभुमीन 225 ते 250 झाडां आमी म्हयन्याक कातरतात. इमेजीन करा 110 वर्सां जाली आनी कितलीं झाडां कातरली आसतली. तेन्ना आमकां सदांच एक विचार येतालो, वाय नॉट गो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वूड. आनी विजय आमचो MLA सरदेसाई आमच्या फाटल्यान लागले, अरे ते लाकडां वाट्याचें आनी कितें पळया रे. त्या प्रमाणे आमकां अनुरागजी मेळ्ळे, जे वायस प्रेसिडेंट आसा तांच्या कंपनीचे. ताणें आमकां हो एक प्रोपोजल घाला जें आमी ट्रायल बेजीस हांगा आतां पयली बॉडी आज आमी हांगा लासून पळयतले कशें जाता तें. आनी हें जर सक्सेसफूल जालें, जें जातलें कारण अदर पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो ते करतात, तेन्ना हें सक्सेसफूल जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयचें लाकूड जें आमी कातरून हें करतात तें आमी तें वाचयतले. बेजीक इम्पॉर्टंट हाका पयशे कमी जातले वाडटले तें आमी पळोवना. आमी पळयत तें लाकूड कशें वाचोवप आनी तें म्हाका तरी दिसता ज्या तरेन ताणें एक्सप्लेन केलें आनी डिकेट्स जे आसा ते आमी पळयल्यार हय तें आमकां दिसता की आमकां बऱ्याक पडटलें आनी हाजे फुडें हळू हळू करून आमी डिकेट्साचेर येतले आनी आमी गोंयचें लाकूड वाचोवंक शकतले. This concept of cremation using biomass briquette has been started by our company 3 years before, and I am heading this business from our company side, Pan India. Accordingly, we have been talking to the state government of Goa regarding use of biomass briquette in funeral instead of the firewood. We discussed with the chairman Pollution Control Board, Mr. Mahesh Patil, on this. We submitted our proposal to the government, and government has taken the initiative and like this very much to use these biomass briquettes in funeral. भारताच्या चंद्रयानान चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर यशस्वीपणान लँड करीत इतिहास रचला. चंद्रयान 2 अपयशी जाल्या उपरांत चंद्रयान 3ची मोहीम यशस्वी करपा खातीर इस्रोच्या वैज्ञानिकांनी बरीच मेहनत घेतिल्ली. भारताच्या चंद्रयान मोहिमेकडेन पुराय संवसाराचे लक्ष लागून राविल्ले. भारताच्या चंद्रयानान चंद्राचेर सॉफ्ट लँडिंग करून इतिहासीक कामगिरी केली. ही कामगिरी करून चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर लँड करपी भारत संवसारातलो पयलो देश ठरलो. ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है. अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून. आज हम अंतरिक्ष में
नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। रशियनूय लुना 25 मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान चंद्राचेर देवपाचो यत्न केल्लो खरो, पूण तांच्या यानात जाल्ल्या इबाडाक लागून चंद्राचेर सॉफ्ट लँड करप तांकां शक्य जालें ना। भारताची चंद्रयान मोहीम यशस्वी करपा खातीर भारतीय वैज्ञानिकांनी बरीच मेहनत घेतिल्ली। निमाणे कडेन ही मोहीम यशस्वी थारल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। चंद्रयान 3ची मोहीम फत्ते जाल्या उपरांत देशभर उत्साहाचें वातावरण निर्माण जालें। सांखळे भव्य रांगोळी घालीत चंद्रयान 3चे यश मनयलें। दर्शन नायक आणि धुमेश नायक ह्या भुरग्यांच्या कला रंग संस्थेच्या भुरग्यांसयत 14 मीटर भव्य रांगोळी काडीत इस्रो आणि भारताक चंद्रयान 3 मोहीम यशस्वी जाल्या बद्दल परबी भेटयली। इस्रोचे रॉकेट, अब्दुल कलाम आणि चंद्राची रांगोळी ह्या भुरग्यांनी रवींद्र भवन सांखळे हांगासर घालून वेगळ्या पद्दतीन भारत देशाचे जैत मनयले। नमस्कार. कलारंगम टीम आणि आमच्या टीमीचे मेंबर अर्जुन नाईक, आमचो प्रमोद नार्वेकर, तसोच विकास पट्टे आणि प्रताप गोवेकर तो हांगासर जेन्ना, आमचो दर्शन नाईक, ह्या सगळ्यांनी मेळून आमी एक हांगासर व्हडली रांगोळी घातली आसा, ती बीन चंद्रयान स्पेशलशी. आणि आमकां ही घालपाक 26 अवर लागला. ताका आमी रांगोळी 60 किलो अशी रांगोळी आमी यूज केल्ली आहा ताका. तशेंच आमकां हो हॉल दिवपा खातीर आमच्या दोतोराचो हात आसा, सीएमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमची रांगोळीची एरिया जावन आसा 14 मीटर बाय 11 मीटर. गोंयच्या शेतकी मळार वेगवेगळे प्रयोग जायत आसात. आतां मेरेन स्ट्रॉबेरी आणि तांबडी केळी, बटाट लागवड केल्ली तुमी आयकलात आसतली, पूण गोंयांत कांय जाण हळदीचें उत्पादन घेवपाक लागल्यात. निरंकालच्या मधू खांडेपारकरान हळद उत्पादनाचो प्रयोग करून पळयलो आणि तो यशस्वी जाला. सातेरीमळ निरंकाल रावपी मधू खांडेपारकर सरपंच आसून हो फाटलीं 3 वर्सां हळदीचें उत्पादन घेता.
ह्या धंद्यांतल्यान तो बरी पिकावळ घेता. स्वता तो हळद रोयता आनी उपरांत हळदीचो पिठो करून विकता. पण सरकारान ह्या धंद्या खातीर बाजारपेठ उपलब्ध करून दिवची अशें ताचें म्हणणें. म्हाका पयलीं हांव जॉबाक आशिल्लो आनी आतां सद्या जॉबाक हांव ना. तरी आसतना म्हाका समाज कार्याची आवड आशिल्ली आनी तशीच शेतीची, आनी आमची स्वताची जमीन आसा आनी शेतीची खूब आवड आसल्या कारणान हांवें चिंतलें की लोक माडयो माड हे सतत लायता, पूण दुसरें कितें तरी करचें, वेगळें कितें करचें. म्हाज्या मनाक एक येलें की हळद लावची, आनी हळद लावची ती बीन कॅमिकल कांयच वापरप ना, ऑर्गेनीक उत्पन्न. ऑर्गेनीक इल्लें करतना उत्पन्न इल्लें कमी येता, पूण तें ऑर्गेनीक आसचें. कित्याक आज जें खाणपिण गेलां, दुयेंस वाडत गेलां आनी लोकांनी शक्यतो ऑर्गेनीक शेती कडेन वयचें. आनी ही ऑर्गेनीक हळद आशिल्ल्या कारणान आनी म्हाजे आनी एक असो विचार आसा की प्रत्येकान हे गोंय आमचे निरंकाल क्षेत्राचे लोक जमीन सगळ्यांक आसा थोडी थोडी तरी, आपले पुरती तरी ती हळद रोवची आनी ऑर्गेनीक काडची आनी तो पावडर स्वता वापरपाचो. तेच सरकारान मार्केट तयार करून दिवचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक लोकल मार्केट आमकां ना. हें हांव सरकार मागता की हितूंतल्यान की सरकारान अशें मार्केट करून तयार दिवचें. हांवें सद्याक 300 रुपया किलो लायिल्ली आसा. लग्ना वेळार जी हळद काडटा ती ऑर्गेनीक हळदीचो वापर करचो. ऑर्गेनीक हळद भलायके खातीर बरी अशें ताचें म्हणणें. टोटल ऑर्गेनीक आसा. आनी एक हें तितूंतल्यान सांगपाक सोदतां, जें आमी हिंदू धर्मान हळद म्हूण काडटा पळय, हे हळदीचो हो वापर करचो लोकांनी शक्यतो. कित्याक ही हळद कॅमिकल ना, हे हळदीचो वापर करचो अशें म्हाजें मत आसा. कॅमिकल ना, अजिबात ना. सारें तरणाट्यांनी अशा धंद्यांत फाट फिरोवची न्ही. आयज कृशी क्षेत्रांत देऊन बरें उत्पन्न घेवं येता आनी आर्थीक नजरेन लेगीत बरो फायदो जावं येता अशें मधू खांडेपारकर सांगता. कल्चरा कडेन शिकलो म्हणून आज आमचो जो देश आसा तो शेती प्रधान आसा आनी गोंयच्या भुरग्यांनी सुद्दां मॅक्झिमम शेता कडेन वळचें. हांव सुद्दां सदां ग्रॅज्युएट जावन आसा, पूण हें आपलें उत्पन्न वाडोवचें, जेणे करून आपलो जोड धंदो सर्वीस करता करता सांबाळ सुद्दां शेनवार येतार काम करून ह्या हितूंक लोकांनी वळचें, युथांनी वळचें असो म्हाजो विचार आसा. आनी सरकार सदांच म्हणटा, पंतप्रधान म्हणटा आनी गोंयचो आमचो CM म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गोवा आनी तो स्वयंपूर्ण गोवा हो करचो. आनी सगळ्यांनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की अशें म्हणजे यूथ जे आयचे आहा ते शेती कडेन मातशें फाट फिरयता, तेणी शेती कडेन येवचें. आनी हळदीचो म्हजो एक असो फुडें असोच हांव चालू दवरतलो असो म्हाजो विचार आसा. आनी लोकांनी जर हळद लायली म्हाका फुडें गिरणूक बसोवपाची अशें म्हाजो विचार आसा. आनी जर तेंचें दळण सुद्दां करून दिवपाक शकता असो म्हाजो विचार आसा फुडें. आनी हळदीचें म्हाका हें फुडें व्हरपाक जाय. आज आमी सातेरीमळ निरंकाल हांगा आसा. जो मधू विष्णू खांडेपारकर हो एक समाजसेवक जावन आसा, हो एक पंच जावन आसा. तेणी आपली पंच ही सांबाळून, पंचायत सांबाळून जावं सरपंच आसा तेणी सगळें सांबाळून आपल्या विविध क्षेत्रांत ह्या लागवडी खाली येयल्लो आसा. कृषी एक बरो शेतकरी म्हणून तो प्रसिद्धूय आसा. आयज तुमी पळयता की तेणी मोठ्या प्रमाणात हांगा हळद लायिल्ली आसा. गेली 3 वर्सां हो सतत हळदीचें पीक घेता. हळद लायल्या कारणान कसलेंच जनावर लागना. नाजाल्यार आमी कसलेंच पीक घेत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात दुकर जावं गोंयरेडे जावं माकड हे लागता, पूण हळदीक असलें कांय लागना. तेन्ना त्या खातीर तो गेली 3 वर्सां हीच पीक घेता आनी पूर्ण ऑर्गेनीक आसा. जो तेजें म्हणणें आसा की लग्न समारंभान सुद्दां ज्यो बायलां खातीर जावं दादल्यां खातीर जे हळद लायता, लग्न करतना हळद लायता ती सुद्दां तितून कॅमिकल आसता. तेन्ना ऑर्गेनीक जी हळद आसा ती हळद वापरची अशी तेजें म्हणणें आसा. सरकारान तांकां मार्केटूय उपलब्ध करून सहज दिवचें, तेणे करून आनी शेतकरी ह्या फिल्डान येवन मोठ्या प्रमाणात हळदीची लागवड करूं शकता अशी तेजें म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.